गोंयांत 2026 मेरेन कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू जातले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें दिली। आमी अजून एम्सा खातीर आशा सोडिल्ली ना अशें मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगले। खाजगी वैजकी महाविद्यालयाचो विशय आतां फाटीं पडला। आमकां आनीक नव्या 100 सिटांनी जीएमसीची तांक वाडोवपा विशीं सल्लो मेळिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगले। गोंयांत 2026 मेरेन कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू जातले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या। तशेंच आमी एम्सा खातीर अजून आशा सोडिल्ली ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। आमकां आनीक नव्या 100 सिटांनी जीएमसीची तांक वाडोवपा विशीं सल्लो मेळिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगले। बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन हातासपाच्या प्रकरणांतलो मुख्य दुबावीत सुलेमान सिद्दीकी आड म्हापशें आनी वाळपय प्रथम सत्र न्यायालयांत 2 वेगवेगळी आरोपपत्रां दाखल केल्यात। दुसरे वटेन सुलेमान फरार प्रकरणा उपरांत पुलिशेन धडो घेत ह्यान फुडें कैदी पळून वचचो न्हय हाचे खातीर खास एसओपी तयार केला। जमीन हातासपाच्या प्रकरणांतलो मुख्य दुबावीत सुलेमान सिद्दीकी आड म्हापशा आनी वाळपय प्रथम सत्र न्यायालयांत 2 वेगवेगळी आरोपपत्रां दाखल जाल्यात। जेलीत तैनात आसपी सुरक्षा रक्षक आनी तांच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां खातीर खासा नेमावळ तयार केल्या। ड्युटेची वेळ लेगीत निश्चित केल्या। कैदी आनी सुरक्षा रक्षक हांचे मदीं इश्टागत निर्माण जावचो न्हय हाचे खातीर जतनाय घेतल्या। उसगांव मीट कॉम्प्लेक्साक आत्मनिर्भर करपा खातीर सनफेस एग्रो फूड प्रायवेट कंपनी वांगडा ट्रायपार्टीक करार। ह्या करारा प्रमाण दिसाक 300 गोरवांची कत्तल करपाची मान्यताय। मात सद्याक दिसाक 100 गोरवांची कत्तल चालू आसा। दर गोरवां फाटल्यान मीट कॉम्प्लेक्साक 500 रुपयाची येणावळ येता। कंपनीन 28 टनाचो पयलो कंटेनर इराकाक धाडलो। सनफेसाचो कार्यकारी संचालक असीम म्हणटा ताणें ही माहिती दिली। शिकेरी दोंगरार येवपी हॉटेल आनी क्लब हाऊसाक लागून पर्यावरणाक धोको निर्माण जातलो। सरकारान इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड वांगडा केल्ल्या ह्या कराराचेर कांदोळेच्या लोकांनी नाराजी उक्तायल्या। ह्याच फाटभुंयेर सोमारा शिकेरी बेकायदेशीर दोंगर कापणी विरोधात कांदोळेच्या लोकांनी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम तशेंच मतदारसंघातल्या लोकां सयत पत्रकार परिशद घेतली। शिकेरी दोंगर आनी पर्यावरणाचें संरक्षण करपाची मागणी लोकांनी केल्या। मये पंचायतीत येवपी देऊस भटवाडी वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी चालू आसा। ह्या विशीं सरकारी यंत्रणांक कळोवन लेगीत कोणेच ह्या बेकायदेशीर गजाली कडेन लक्ष दिलो ना अशी माहिती कागाळ करपी आत्माराम किनळकर हाणें केल्या। मये पंचायतीत येवपी देऊस भटवाडी ह्या वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी चालू आसा। तशेंच ह्या विशीं सरकारी यंत्रणेक कळोवन लेगीत कोणेच ह्या बेकायदेशीर गजाली विशीं लक्ष घेतलो ना अशी कागाळ जी आसा ती आत्माराम किनळकर हाणें केलेली आसा।
लायटीच्या खांब्यार हुमकळपी बेकायदेशीर केबल्स काडून उडोवपाक वीज खात्यान केबल ऑपरेटर्सांक 10 दिसांची मुजत दिल्या. ह्या 10 दिसां भितर जर केबल ऑपरेटर्सांनी हे केबल काडले ना जाल्यार 10 दिसां उपरांत वीज खातें स्वता हे बेकायदेशीर केबल काडून उडयतले अशें वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. सोमारा वीज खातें आनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसयत जाल्ले ह्या बसके उपरांत शेटये उलयताले. लायटीच्या खांब्यार हुमकळपी बेकायदेशीर केबल्स काडून उडोवपाक वीज खात्यान केबल ऑपरेटर्सांक 10 दिसांची मुजत दिलेली आसा. जर हे केबल तांच्यांनी काडले ना जाल्यार 10 दिसां उपरांत वीज खातें स्वता हे बेकायदेशीर केबल काडून उडयतले अशें वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसयत जाल्ले बसके उपरांत शेटये उलयताले. 2020 मेरेन 150 मेगावॅट लायटीची निर्मिती करपाचो आमचो उद्देश आशिल्लो, पूण आमकां तें शक्य जालें ना. फाटल्या जायत्या वर्सांनी वीज निर्मितीच्या बाबतींत जें लुकसाण जालां तें आमकां भरून काडपाक जाय अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. 5000 गिगावॅट वीज निर्मिती लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दवरला. 2030 मेरेन हे लक्ष्य पुराय जातले आनी देशाचे 1000 गिगावॅट वीज निर्मितीचे सपनूय पुराय जातले. सौर उर्जेच्या माध्यमांतल्यान आमी 10 मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य दवरिल्ले, पूण आमकां 1 मेगावॅट लेगीत विजेची निर्मिती करपाक जमली ना अशें सुदिनाचें म्हणणें. पूण आतां अशें करून उपकारचें ना. प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणेचे अर्ज अभियंत्यांनी 7 दिसां भितर क्लियर करपाक जाय अशी सुचोवणी मंत्री सुदिनान दिल्या. PMC सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेच्या प्रशिक्षण कार्यावळींत मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयताले. सोमारा सकाळी हडपडे एका गेस्ट हावजाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर दाखल जावन हो उजो आटपात हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्ल्याचें कळटा. सुदैवान ह्या घडणुकीत कसलीच जिवीत हानी जावंक ना. हडफडे हांगासर सकाळी सोमारा एका गेस्ट हावजाक हो उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळांनी थंयसर पावोन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो कसो लागलो ते शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार सुदैवान ह्या घडणुकीत कसली जिवीत हानी जावंक ना. फाटल्या कांय दीस आदीं कांसावले एका चलयेचेर सामुहीक अत्याचार केल्ल्याची धक्कादायक बातमी घडीत उक्ताडार आयिल्ली. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात रोखडेच कारवाय करून 5 जाणांक अटकूय केल्ली. ह्या 5 जाणांक JMFC कोर्टात हजर केले. कोर्टान तांची पुलीस बंदखण 4 दीस आनीक वाडयल्ल्याचे मुखार आयला. कांसावले फाटल्या कांय दिसां आदीं एका चलयेचेर सामुहीक अत्याचार जाल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात रोखडेच कारवाय करून 5 जाणांक अटक केल्ली. तांकां 5 जाणांक JMFC कोर्टान हजर केल्ले. कोर्टान तांची पुलीस बंदखण तांची 4 दीस आनीक वाडयल्ल्याचें कळटा. साखळेच्या मायणा नावेली वाठारांत वेगवेगळ्या कारणांक लागून शेत लागवडीचेर दुर्लक्ष जातालें, पूण शेत लागवडींतल्यान आर्थीक दिश्टीन सक्षम जावं येता हें आतां शेतकऱ्यांक कळून चुकलां. ताका लागून साखळे मायणा नावेलीचे शेतकार आतां शेतां करपाक फुडें सरल्यात. ह्या शेतकऱ्यांनी 3 लाख चौखण मीटर शेत जमीन लागवडी खाला हाडल्या. साखळेच्या मायणा नावेली वाठारांत फाटलो कांय तेंप वेगवेगळ्या कारणांक लागून शेत लागवडीचेर दुर्लक्ष जातालें, मात शेत लागवडींतल्यान आर्थीक दृश्टीन सक्षम जावं येता हें आतां शेतकऱ्यांक कळून येता. ताकाच लागून साखळेच्या मायणा नावेलीचे शेतकार आतां शेतां करपाक फुडें सरल्यात.
मेक इन इंडिया ही बरी कल्पना आशिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन त्या खातीर प्रयत्न लेगीत केले. मात ह्या येवजणेक अपयश आयिल्लें आसा हें मान्य करचें पडटलें अशें वक्तव्य लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीन केलें. आज देशांत सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसा तो म्हळ्यार बेरोजगारीचो. हें आमकां मान्य करचें पडटलें अशें राहुल गांधी म्हणटा. राष्ट्रपतीन जे अभिभाशण केलें तातूंत बेरोजगारी, बेकारी अशें कांयच शब्द नाशिल्ले. इंडिया आघाडीचें जर सरकार आशिल्लें जाल्यार राष्ट्रपतीचें हें भाशण नासपाचें अशें राहुल गांधीन म्हटलें. तशेंच राहुल गांधी हांच्यांनी फुडें म्हटलें की मेक इन इंडिया ही बरी कल्पना आशिल्ली, मात उत्पादना मदीं आमी अपयशी ठरले. ताचो परिणाम अर्थातूच नोकऱ्यांचेर आनी रोजगाराचेर जाल्लो आसा अशें विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीन म्हटलें. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेक कांय वरां शिल्लक उरिल्लीं आसतना राजकीय वर्तुळांत आरोप प्रत्यारोपांक आतां नेट येवपाक लागला. ह्या दरम्यान भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्यांनी आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया हांचेर टिका केलेली आसा. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री सिसोदिया हांणी फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत कसलेंच काम केल्लें ना आनी तांचें लक्ष फक्त शाळा आनी मंदिरांच्या लागसर सोऱ्याची दुकानां सुरू करपाचेर आशिल्लें अशी टिका गृहमंत्री अमित शहा हांणी तांचेर केली. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेक प्रचाराच्या निमण्या दिसा अमित शहा जंगपुरा हांगासर आयोजीत सभेत उलयताले. ठाकरे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हांच्यांनी सामना ह्या तांच्या पक्षाच्या मुखपत्रांतल्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचेर स्तुती सुमनां उधाळिल्लीं आसा. तांचें भरभरून कौतुक ताणें केलेलें आसा. तांच्यांनी अजित पवारांक जेंटलमॅन नेत्यांच्या यादीत समाविष्ट केले. तशेंच अजित पवार हे एकनाथ शिंदेक बाजू करून भाजपाच्या आनी देवेंद्र फडणवीस हांच्या लागीं वचपाचो प्रयत्न करत आशिल्ल्याचें मत संजय राऊत हांणी व्यक्त केलेलें आसा. ह्या दरम्यान संजय राऊत हांच्यांनी कांय वेळा आदींच सोशल मिडियाक तशेंच पत्रकारां कडेन उलयतना बातचीत केली. ह्या वेळार तांच्यांनी सविस्तरपणान आपलें मत उक्तायलें. तांच्यांनी म्हटलें की अजित पवारांनी स्वताच्यो मर्यादा वळखिल्ल्यो आसात. आतां तांकां मुख्यमंत्री जावपाचें ना, ते एक जेंटलमॅन आसात अशें संजय राऊत हाणें म्हटलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लोकसभा वेंचणुकेच्या अनुशंगान प्रचार सभा घेत आसात. ह्या बाबत आतां मराठा आंदोलक मनोज जरांगेन आपलें मत व्यक्त केलेलें आसा. महाराष्ट्रांतल्या भाजपा नेत्यां मदीं मराठा समाजा विशीं द्वेश आसा आनी ताकाच लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक सभा घेवच्यो पडटात अशें मत जरांगे पाटील हाणें व्यक्त केलेलें आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लोकसभा वेंचणुकेच्या आतां अनुशंगान प्रचार सभा घेत आसा. मात ह्या बाबत आतां मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हांचे ताणें आपलें परतून एकदां मत व्यक्त केलेलें आसा. ते म्हणटा महाराष्ट्रांतल्या भाजप नेत्यां मदीं मराठा समाजा विशीं खंय द्वेश आसा आनी ताकाच लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सभा घेवच्यो पडटात अशें मत मराठा आंदोलक जरांगे पाटील हांच्यांनी व्यक्त केलां. अयोध्येंतले राम मंदिरांतले मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास हांचे वय जें आसा तें 85 वर्सां. तांकां सद्या ब्रेन स्ट्रोकाचो एटॅक आयिल्लो आसा अशी बातमी मुखार येता. ताका लागून तांची प्रकृती नाजूक आसा. ते सद्या संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स रुग्णालयांत उपचार घेतात. श्री सत्येंद्र दास हांकां स्ट्रोकाचो झटको आयलो. तांकां डायबिटीज आसा, तशेंच हायपरटेन्सिव्ह आसा आनी SGPGI रुग्णालयांत आयतारा ते दाखल जाले. ते सद्या न्युरोलॉजी वॉर्डांत उपचार घेत आसा अशी बातमी मुखार येयल्या. तशेंच ते न्युरोलॉजी वॉर्डांत उपचार घेता अशें रुग्णालय प्रशासनान लेगीत सांगलां. तांची प्रकृती सद्या चिंताजनक आसली तरी ते उपचारांक प्रतिसाद दिता अशें मुखार येता.
बिहारातले काँग्रेसीचे नेते आणि विधिमंडळ पक्षनेते शकील अहमद खान हांच्या पुताच्या मृत्यूची बातमी मुखार आयिल्ली आसा. तांच्या पुतान आत्महत्या केल्ल्याचे मुखार आयला. बिहारातले अपक्ष खासदार पप्पू यादव हांच्यांनी समाज माध्यमा वयल्यान एक पोस्ट करून ह्या बाबतीची माहिती दिली. तांच्या ह्या पोस्टांत अशें म्हटिल्लें आसा की आपल्याक आतांच एक दुखद बातमी मेळिल्ली आसा. बिहारातले काँग्रेसीचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते आनी आपले फ्रेंड डॉक्टर शकील अहमद खान हांच्या एकुलत्या एका चल्यान अकाली तांचें निधन जालें आनी म्हाजी संवेदना शकील भाई आनी तांच्या कुटुंबा सयत आसा. तांच्यांनी आपलो चलो गमायला, ताका लागून पित्याचें सांत्वन करपा खातीर म्हाजे कडेन शब्द ना अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा. आपूण खूब दुख्खी आसा अशें तांचें म्हणणें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी फाटल्या शेनवारा 1 फेब्रुवारीक चीन, कॅनडा आनी मेक्सिको ह्या 3 देशांचेर आयात शुल्क लादपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. ट्रम्प हांच्यांनी कॅनडा आनी मेक्सिकोचेर प्रत्येकी 25% आनी चीनाचेर 10% आयात शुल्क लादण्याच्या ह्या प्रस्तावाचेर सिग्नेचर केलेली आसा. त्या उपरांत कॅनडाचे हंगामी पंतप्रधान जस्टिन हांच्यांनी $155 अब्ज अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीचेर 25% शुल्क लावपाची घोशणा केली. ह्या टॅरिफ म्हटल्यार आयात शुल्क वराक लागून जगभरातील मार्केटान एक व्हडली घसरण दिसून आयिल्ली आसा. डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी फाटल्या म्हयन्यांत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची सुत्रां सांबाळिल्ली. त्या उपरांत डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी आक्रमक भुमिका घेत अनेक निर्णयांक धडको लायलो. तांच्यांनी चीन, कॅनडा आनी मेक्सिकोचेर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत ह्या 3 देशांचो अमेरिके विरोधा नाराजीचो सूर लागिल्लो आसा. अशातूच आतां डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी पनामा कालव्या वयल्या चीनाचो प्रभाव आनी नियंत्रणा बद्दल भाश्य केलेलें आसा. तांच्यांनी अशें म्हटलां की बेगिनांतल्या बेगीन कितें तरी खूब व्हडलें घडपाचें आसा. तशेंच एटलांटीक आनी पॅसिफीक महासागरांक जोडपी हो म्हत्वाचो जलमार्ग चीनाक दिलेलो तो चुकीचो आशिल्लो, तो चीनाक दिवंक नाशिल्लो, तर कराराचें उल्लंघन जाल्ल्याचो उल्लेख लेगीत ट्रम्प हांच्यांनी केलेलो आसा. दरम्यान ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर उलयतना डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी म्हटलें की पनामा कालवा हो चीन चलयता तो तांकां दिवंक नाशिल्लो. उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज हांगासर 13 जानेवारी पासून महाकुंभ मेळा सुरू आसा. ह्या महाकुंभ मेळाव्या खातीर आतां मेरेन कोट्यावधी भाविकांची हाजेरी लागली. मात ह्या कुंभ मेळ्यात मौनी अमावस्येच्या दिसा संगमाचेर प्रचंड गर्दी जाली. ताका लागून चेंगराचेंगरीची दुर्घटना जावन 30 भाविकांचो मृत्यू जालो. तशेंच ह्या घटनेंत 7 जण जखमी जाले, 60 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली. प्रयागराजांतल्या त्रिवेणी संगमाचेर मौनी अमावस्येच्या दिसात रातचे 1 वाजताच्या सुमारास हो सगळो प्रकार घडलो. त्या उपरांत जखमी जाल्ल्या भाविकांक रुग्णालयांत दाखल केले. सध्या तांचेर उपचार सुरू आसा. महाकुंभ मेळाव्यात चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडल्या उपरांत उत्तर प्रदेश सरकाराच्या नियोजना बाबत विरोधकां कडल्यान प्रश्न उपस्थित जावपाक लागले. ताच्या वयल्यान सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण बरेंच तापलें. दरम्यान आतां महाकुंभ मेळाव्याच्या उपस्थित रावपी भाविकांच्या सुरक्षेची खात्री करपा खातीर सध्या परिस्थिती सरकाराच्या विरोधात ना उलोवपाची ना अशें अमोल पालेकर हे ज्येष्ठ अभिनेते म्हणटात. सरकाराच्या विरोधात कितें उलयले जाल्यार ते परवडपा सारकें ना अशें आतां ज्येष्ठ अभिनेता अमोल पालेकर म्हणटात. अमोल पालेकर हे जयपूर साहित्य महोत्सवात गेल्ले तेन्ना तांच्यांनी अशें वक्तव्य केल्लें. अमोल पालेकर हांच्या द व्यू फायंडर ह्या आत्मचरित्रात्मक इंग्रजी पुस्तका विशीं संजय रॉय हाणें अमोल पालेकर आनी संध्या गोखले हांच्याशी संवाद साधलो तेन्ना ते उलयताले. बाळासाहेब ठाकरे हांच्यांनी मराठी साहित्यीक पु ल देशपांडे हांचेर टिका केल्ली. त्याच दरम्यान शासनान पु ल देशपांडे हांकां महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर केल्लो.
हळदोणा वाठारांत जायत्या सुवातींनी बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणां करून दवरल्यात। रामतळे साईनगर वाठारांत कम्युनिदाद सुवातेत आशिल्ली 60 बेकायदेशीर घरां मोडून उडयतले अशें हळदोणा कम्युनिदादीचो अध्यक्ष मेल्विन फर्नांडीस हाणें सांगलें। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय करतले अशें तांच्यांनी म्हटलां। मडगांवच्या न्यू मार्केटात सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना। फाटल्या 30 वर्सां सावन हे मार्केट दाम भरोशेत चल्ला। उजो वा हेर आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना। देखून सुरक्षेच्या दृश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची म्हणून मार्केटांतल्या दुकान धन्यांनी मागणी केल्या। स्मार्ट सिटीन पणजे स्मार्ट करपा खातीर जायती कामां हातीन घेतल्यात, पूण पणजेच्या मार्केटा कडेन मात पुराय आडनदर जाल्या। पणजेच्या मार्केटात फकत पणजेचे लोकच न्हय जाल्यार देश विदेशी पर्यटकूय खरेदी करपाक येतात। मार्केटात नदर मारीत जाल्यार वचत थंय पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटा। मार्केटाच्या पार्किंग लॉटात गेल्यार मुताच्यो घाणी मारतात। जाग्या जाग्याचेर सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिश्टी पडटात। मार्केटाचें हें चित्र पळोवपाक सामकें वायट दिसता। फामाद कार्टुनिस्ट पद्मभूषण मारियो मिरिंडाची चित्रां मार्केटाची सोबीतकाय आनीकूय वाडयता, पूण चित्रां सकयल नदर वचत जाल्यार जाग्या जाग्यांचेर पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटा। फामाद कार्टुनिस्ट पद्मभूषण मारियो मिरिंडाची चित्रां मार्केटाची सोबीतकाय आनीकूच वाडयतात, पूण चित्रां सकयल ही जी पिचकारी मारिल्ली आसा ताका लागून ह्या चित्रांचेर लेगीत अन्याय जावपाक लागला अशें दिसपाक लागता। 1991 ह्या वर्सा सुरू जाल्ली कला अकादमीची रंगमेळ रेपर्टरी 2020 सावन बंद आसा। रेपर्टरी बंद आशिल्ल्यान कलाकार आनी गोंयकार नाट्य रसिकूय दर्जेदार नाटकां विणे उबंत पडल्यात। रेपर्टरी बंद आशिल्ल्यान कलाकार तिडक उक्तायतात। कला अकादमीची रंगमेळ रेपर्टरी गोंयच्या कलाकारां खातीर एक म्हत्वाची माची आशिल्ली। फकत कला अकादमीची भुरगीं न्हय जाल्यार गोंयच्या टॅलेंटेड कलाकारांक रंगमेळा वरवीं आपली नाट्यकला सादर करपाक माची मेळटाली। नाटकां सादरीकरणांतल्यान 4 पयशे मेळटाले, मात कोविडा सावन कला अकादमी रंगमेळ रेपर्टरी आजून बंदूच आसा। गोंय सरकारान कलाकारांक वाऱ्यार सोडल्यात म्हणून लोक आनी कलाकार प्रतिक्रिया दिवपाक लागल्या। पेडण्यात आंबोजे रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान शेतकार लुकसाणींत गेल्यात। लोकांनी काबाड कश्ट करून उत्पन्न केल्ल्यो बागायतींची ही जनावरां आतां नाशाडी करतात। खेती आनी शेकडो माडांचे बोणे पयलींच खावन उडयतात, ताका लागून नाल्लांचें उत्पन्न देंवलां। देखून सरकारान रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या।